जो आसा तो पंचायतीत सादर करचो पडटलो, जाल्यारूच तांकां आसा त्याच सुवातेचेर घर दुरुस्त करपाक परवानो दितले अशें बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ताळगांव व्हडल्या भाटात सुमार 51 वर्सां मुणकार आशिल्ल्या खांडेपारकार घराब्याक भाटकारान घर खाली करपाक सांगलें. घरांत रावपी सुमार 9 जाणांची फामील आतां वतली खंय म्हणून तांच्या मुखार प्रश्नचिन्ह उप्रासलां. मुणकार जाण्टेल्यान पोसको घेतिल्ल्यान ह्या खांडेपाराक पोसको घेतिल्ल्यान ताचें नांव जुळाना जालें आनी कोर्टाचो निवाडो भाटकाराच्या वाटेन लागलो. 51 वर्सां आपल्या घरा कडेन जोडिल्ली नाळ तोडटाना तांचेर आकांत आयला. सगळे मार्ग सोंपले उपरांत घराब्यान भाटकारा कडेन आटापिटा केलो. आमकां तुजो जागो नाका, भाट नाका, आमी राबयतो करता तें घर तितलेंच आमच्या नांवार करा. तो जागो आमकां नाका, आमकां फकत घर रावपाक दी, आमी जाता ते प्रमाण पयशेय दिता म्हणून सांगलें. मात भाटकाराच्या काळजाक पाजर फुटूंक ना. भाटकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावन ताणें हें सगळें पळोवन घेतले. गांवचे लोक लेगीत थंय एकठांय जाल्ले. गोंयकार कोण हाची स्पश्ट व्याख्या आसपाक जाय आनी तांकां संरक्षण दिवचें. स्थलांतरीत लोकांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची हे विशीं RGPन पंचायत खात्यान दाखल केल्ल्या कागाळीचेर बेगोबेग सुनावणी जावची अशी मागणी RGPचो मुखेली मनोज परबान केल्या. मंत्री माविन गुदिन्होच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांदकामां आसात. देखून ती बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक मंत्र्यान आपल्या मतदारसंघांतल्यान सुरू करचे अशी सुचोवणी लेगीत आनी अशी टिका लेगीत RGPचे मुखेली मनोज परबान केल्या. बोंडला प्राणी संग्रहालयांत रान मांजराच्यो 5 प्रजाती कसल्या तरी संसर्गजन्य दुयेंसाक लागून मरण पाविल्ल्यान प्राणी संग्रहालय 1 एप्रिल सावन तात्पुरतें बंद दवरिल्लां. मात आपूण रानमंत्री आसून लेगीत प्राणी संग्रहालय बंद दवरपा विशीं आपल्याक कांयच म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजीत राणे नाराजी उक्तायली. हाका कारणीभूत आशिल्ल्या रान अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय करतलो अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें. ह्याच फाटभुंयेर सरकाराक कळय नासतना प्राणी संग्रहालय म्हयनोभर बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकारी नवीन कुमार हाका कारणां दाखय नोटीस काडपाचो आदेश दिलेलो आसा. ह्या विशीं सविस्तर तपास अहवाल केंद्राक सादर करतले आनी जाय ती कारवाय करतले अशी माहिती रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. पेरीमळ काजूमळ लागसार आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयेत बुडून कमलेश नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. हो तरणाटो ह्या न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. कुळ्या पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडली. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पेरीमळ काजूमळ लागसार आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयेत बुडून कमलेश नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. हो तरणाटो न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ताच्या कुडीचो पंचनामो केलो तसोच फुडलो तपास चालू आसा. दक्षिण गोंयांत जावपी हावजींचेर आनी हेर जुगार कार्यावळींचेर रोखडीच बंदी घालची तशेंच जुगार विरोधी कायदोय चालीक लावचो अशे निर्देश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याक दिला.
मजगती उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्यान आपल्या अधिकार क्षेत्रातल्या कार्यावळी संबंधित जायराती वा कागाळींचेर बारीकसाणेन नदर दवरची, कारवाय करपा खातीर तशेंच धाड घालपा खातीर थळाव्या पुलिसां कडेन समन्वय करचे, जुगार आडोवपाचो कायदो लागू करून संबंधीत व्यक्तींचेर कारवाय करून अशा कृतीचो सप्तकी अहवाल धाडचो अशें आदेशात नमूद केला. दक्षिण गोंयांत हावजी आनी हेर प्रकारचे जुगार वाडत आसा. ह्या फाटभुंयेर जिल्लो अधिकाऱ्यान हो आदेश जारी केला. घराच्या कर वाडीवयल्यान मडगांवकारांनी मडगांव नगरपालिके भायर आंदोलन केले. ह्या आंदोलनाक काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हाणें तांकां तेंको दिलो. घरचे वाडयल्ले कर देंवोवचे तशेंच अतिरिक्त पयशे परत करचे अशी मडगांवकारांनी मागणी केल्या. मजगती आमी घराचे कर वाडोवंक ना, फक्त वेपार परवानो शुल्क वाडयला हे ह्यान आदी पयलीं स्पश्ट केल्ले आनी आतांय परतून एक फावट मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें स्पश्टीकरण दिलें. कदंबात कंडक्टरांचो उणाव आसा. हो उणाव भरून काडपा खातीर बेगीनूच कंडक्टरांची भरती करतले अशें महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान सांगले. कदंबान 658 ड्रायव्हर भरपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. सद्याक महामंडळा कडेन 639 बस आशिल्ल्याचे उल्हास तुयेकरान सांगले. दिसावड्याचेर 224 ड्रायव्हर काम करतात. गेल्या वर्सा 223 ड्रायव्हरांक सेवेत कायम केल्यात. जाल्यार 559 कंडक्टर भरपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. सध्या कदंबा कडेन 413 कंडक्टर आसात. गेल्या वर्सा 52 कंडक्टरांक सेवेत कायम केले. तशेंच 35 कंडक्टरांक सेवेत बडटी दिल्ल्याचे उल्हास तुयेकरान सांगले. गोंयांत जावपी बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर आळाबंद हाडपा खातीर ड्रोना वरवीं लक्ष दवरतले अशें बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतना खंयचोय ट्रॉलर जर सापडलो जाल्यार ट्रॉलराचो परवानो रद्द करून ट्रॉलर जप्त करतले अशी माहिती नुस्तेमारी मंत्री निळखंड हळर्णकर हाणें दिल्या. सध्या ड्रोनांतल्या प्रयोग करपाक सुरवात केल्ली आसा अशें मंत्री हळर्णकर हाणें सांगलें. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.
आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. खारेबांद मडगांवच्या दाऊद चाळ इमारतीक बुधवारा दनपारच्या वेळार उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो लागपाची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. खारेबांद मडगांवच्या दाऊद चाळ ह्या इमारतीक बुधवारा दनपारच्या वेळार हो उजो लागलो. ही म्हायती उजो पालोवपी दळाक कळटाच तांच्यांनी बेगोबेग हांगासर धांव मारली आनी हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. पण उजो कसो लागलो हे कळपाक मार्ग ना. ताचो फुडलो तपास सध्या चालू आसा. फाटले कांय दीस जाले गोंयांत आडवेळो पावस हाजेरी लायता. मंगळारा राती आडवेळो पावस आनी वादळ आयिल्ल्यान कुळे पंचायतीच्या नव्वाडा वाठारांत प्रशांत देविदास हांच्या घराचेर माड पडून बरेच लुकसाण जालें. तशेंच बागायतीचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हाका लागून कुळे शिगांव पंचायत तशेंच संबंदीत खात्यान आमकां आर्थीक मजत करची अशी मागणी घरधनी प्रशांत देविदास हाणें केल्या. पक्षाची ध्येय धोरणां सामान्य जनते मेरेन पावोवप गरजेचें आसा. हे काम करपाची जबाबदारी दरेका कार्यकर्त्याची आसा. देखून कार्यकर्त्यान स्वता कार्यकर्तो न मानता फुडारी मानून पक्षाचे कार्य करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. मडगांवांत जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. पक्षाचे ध्येय धोरणां सामान्य जनते मेरेन पावप गरजेचें आसा अशें उलोवप ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. देखून कार्यकर्त्यान स्वताक कार्यकर्तो न मानता नेता मानून हे पक्षाचे कार्य करचे अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यान केलें. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकरणांनी वाड जायत चल्ल्या. तातूंतले तातूंत सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटिंग लावप चालू आसा. परवरे उपरांत आतां कालांगूट हांगासर पुलिसांनी शिकेरी वाठारांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणांत मूळ आंध्र प्रदेशांतल्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान 10 मोबायल फोन, एक लॅपटॉप तशेंच हेर सामान धरून सुमार 95,000 रुपयांचे सामान जप्त केलां. दत्तला वर्मा आणि वेजंडला साईबाबू अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. कालांगूट पुलिसांनी ही कारवाय
पुलीस निरीक्षक परेश नायकाच्या फुडारपणाखाला केली. तशेंच हाचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. हालींसराक अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या जायत्या आस्थापनांचेर धाडी घातिल्ल्यो आसा. गोंयकारांच्या भलायकेची सुरक्षा हें पयलें प्राधान्य. तेन्ना ह्यान फुडें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच उरतल्यो अशेंय मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. गोंयकार कोण हाची स्पश्ट व्याख्या आसपाक जाय आनी तांकां संरक्षण दिवचें. स्थलांतरीत लोकांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची ह्या विशीं RGPन पंचायत खात्यांत दाखल केल्ल्या कागाळीचेर बेगोबेग सुनावणी घेवची अशी मागणी RGPचो मुखेली मनोज परबान केल्या. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होच्या मतदारसंघात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर बांदकामां आसात. देखून ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक मंत्र्यान आपल्या मतदारसंघांतल्यानूच सुरू करचे अशी टिका RGPचो मुखेली मनोज परबान केल्या. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे वारे आता पारंपारीक नुस्तेकार वेवसायिकांचेर पावला. ताका लागून प्री मॉन्सुना आदींच स्मार्ट सिटीचे वादळ पणजेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर आदळपाची भिरांत तांच्या मनात उप्रासल्या. स्मार्ट सिटी खातीर रान खात्यान कांपालच्या 30 पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायिकांक तांचो पारंपारीक जागो रितो करपाची ताकीद दिल्या. आपले दुखणे घेवन पारंपारीक नुस्तेमार वेवसायिकांनी महानगरपालिकेत धांव घेतली. आमचे पाय शेपायां कडल्यान चलत आयिल्लो हो आमचो नुस्तेमारीचो वेवसाय. स्मार्ट सिटी खातीर आमचे पोटार पाय येवचो न्हय अशी भिरांत पारंपारीक नुस्तेकारांच्या मनात उप्रासल्या. आमच्या पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसाया खातीर आमकां जागो दिवचो अशें निवेदन नुस्तेकारांनी पणजे काँग्रेस ब्लॉकाची अध्यक्षा प्रतिभा बोरकार हिका वांगडा घेवन महापौर रोहित मोन्सेराताक दिलें. वास्को ते बेतूर दर्यादेग वाठारांतले पारंपारीक नुस्तेकार आनी बोट धन्यांनी मंगळारा फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेतली. SGPDन अधिकृत ठराव पास करिनासतना अचकीत शुल्क वाडयिल्ल्यान तांणी नाराजी उक्तयल्या. आपल्या म्हायती प्रमाण SGPDच्या बसकेंत सोपो शुल्क वाडोवपा विशीं थाराव जावनाशिल्लो. आमी रिटेल मार्केटाचो सोपो शुल्क वाडोवपा विशीं थाराव घेतिल्ल्याचें विजय सांगता. एके वटेन SGPD सोपो शुल्क घेता जाल्यार दुसरे वटेन पालिकेचो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर मार्केटाच्या भायर पार्किंगे खातीर शुल्क घेता. दुप्पटीन शुल्क घेवप हे बेकायदेशीर आसा. सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही खंडणी थांबोवची अशें विजय सरदेसायाचें म्हणलें. गोंयांत सुरू जावपी वॉटर मेट्रो दिवाडे पणजी, चोडणा पणजी, सावड्डे पणजी आनी दुर्भाट पणजी ह्या रुटाचेर सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. रस्त्या वयल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. पूण गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू केली जाल्यार पारंपारीक नुस्तेकार तशेंच न्हंयेंतले जीवसृश्टीचेर वायट परिणाम जातलो अशें सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान म्हटलां. सध्या गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो विचार आसा. गोंयांत सुरू जावपी वॉटर मेट्रो दिवाडे पणजे, चोडणा पणजे, सावड्डे पणजे आनी दुर्भाट पणजी ह्या रुटाचेर सुरू करपाचो असो विचार आसा सरकाराचो.
रस्त्या वयल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो विचार आसा. पूण गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू जाली जाल्यार पारंपारीक नुस्तेकार तशेंच न्हंयांतल्या जीवसृश्टीचेर परिणाम जातलो अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें. अटलाक आधार कार्ड दिल्ल्यान तो कोणाचो तरी मतदार हे सिद्ध जाता देखून सरकारान ताका गोंयानूच दवरला असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. अटलाचें नांव फाटल्या 13 वर्सांच्यान आयकता. ताचें मूळ गोंयांत बरें भितर पावला. ह्या प्रकरणाचेर योग्य चवकशी जातली कशी दिसना अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. अटल हो ड्रग्साच्या तस्करी प्रकरणात सध्या गोंयांत बरो चर्चेंत आसा. ताका अटक केल्ल्यान सध्या अटलाक आधार कार्ड दिल्ल्यान तो कोणाचो तरी मतदार आशिल्ल्याचें हे सिद्ध जाता देखून सरकारान ताका गोंयानूच दवरला अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायचें म्हणणें आसा. फाटल्या 13 वर्सांच्यान खंय विजय सरदेसाय अटलाचें नांव आयकता. ताचें मूळ गोंयांत बरें भितून पावलां अशें विजय म्हणटा. फाटलीं कांय वर्सां बांबोळे कुर्का ह्या वाठारांत मिलिटरी कॅम्पा कुशीक आशिल्ल्यो बेकायदेशीर बस्ती आजून थंयच आसात. ह्यो बेकायदेशीर बस्ती मातयेवरवण करच्यो म्हणून आमदार विरेश बोरकार हाणें जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन कागाळ लेगीत केल्ली. 2 वर्सां जावन गेली तरी आजून मेरेन कोणेच दखल घेतली ना अशें विरेशान सांगिल्लें आसा. फाटलीं कांय वर्सां बांबोळे कुर्का वाठारांत मिलिटरी कॅम्पा कुशीक ह्यो बेकायदेशीर बस्ती आजून आसात थंयच आसा म्हणून विरेश बोरकारान जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन कागाळ केलेली आसा. ह्यो बेकायदेशीर बस्ती बेगिनांतल्या बेगीन मातये भरवण करच्यो अशी मागणी विरेश बोरकार करता. घर नाशिल्ल्यांक घर बांदून दिवपाची सभापती रमेश तवडकराची श्रमधाम योजना ही सुरू केल्ल्या पासून ती फकत काणकोणांतच न्हय तर राज्यात सगळी कडेन उजळ्ळ्या. फाटीं जाल्लो दुश्काळाचो फटको बशिल्ल्या केरळांतल्या वायनाड ह्या गांवांत लेगीत अशी घरां श्रमधाम वतीन बांदून दिलेली आसा. ताका लागून श्रमधाम ही योजना फकत आतां गोंय राज्या पुरतीच सीमीत न उरता ती आतां राज्या भायर लेगीत पावल्या आनी लोकांक आपले मायेचे छप्पड दिवपाक निस्वार्थपणान हे श्रमधाम जी योजना आसा तें काम करता. राज्यांतली हॉस्पिटलां तशेंच आरोग्य केंद्रां मदीं रुग्णांक मेळपी सोय सुविधा खातीर तशेंच उपचारांची झडाडती फाटल्या कांय दिसांसावन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी सुरू केल्या. मंत्रिमंडळांतले एकमेव मंत्री राणे हे आपले खात्यांत कितें सुरू आसा हाची बारीकसाणीन म्हायती घेता. ताका लागून सगळे कर्मचारी सतर्क जाल्यात. मंत्री राणे सांगता ते तो करून दाखयता. ताका लागून ते सक्रीय मंत्री म्हणून सगळी कडेन सध्या चर्चा जावपाक लागल्या. स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी करपाचे पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगला. तो ह्या कामाचेरूय सध्या खूप नाराज आसा. एके वाटेन महापौराचो बापूय म्हळ्यारूच पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात लेगीत स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर आपली नाराजी व्यक्त करतना दिश्टी पडटा. फाटल्या खेपे लेगीत आपणे अशेंच विधान केल्ले अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्ले. स्मार्ट सिटीच्या कामाचो कळाव आनी हेरांक
जे त्रास जाता तशीच आनीक जी कितें कारणां आसा ताका लागून पणजेचे नागरीक आदींच बेजार आसात. ह्याच फाटभुंयेर महापौर रोहित मोन्सेरातान लेगीत स्मार्ट सिटीच्या निकृश्ट दर्जाच्या कामाचेर नाराजी व्यक्त केला. निवृत्त वेतनाची थकबाकी चुकती करपाक बँकेन जर वेळ केलो जाल्यार बँके कडल्यान निवृत्त धारकाक 8% व्याज दिवचे पडटले असो नियम भारतीय रिझर्व्ह बँकेन जारी केला. हाका लागून निवृत्त वेतन धारकांक दिलासो मेळिल्लो आसा. केंद्रीय किंवा राज्य सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन संबंधीचे व्यवहार करपी बँकेक ही सूचना दिलेली आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही.